विसा उपरांत तुमकां येवकार। ह्या वर्सा पिळर्ण सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान 15वो उत्सव मनयलो। दर वर्सा गांवच्या लोकांक कलाकारांक संद मेळची म्हूण तांचो भोवमान करून तांच्या कलेची तोखणाय करपाचें कार्य हें मंडळ करता। बुधवारा ह्याच निमतान मंडळान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या सुवाळ्यार आदले आरडीए मंत्री साळगांवकर आनी आताचे आरडीए मंत्री मायकल लोबो हजर आशिल्ले। आरडीए गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। तुमच्या सहकारान आनी तुमच्या सपोर्टान हे प्राप्त जाल्लें आहा। अशा तरेचो टॅलेंट एज्युकेशन फिल्डानूय आयज हांगा भुरग्यांक फेलिसिएशन जातलें। आतां हेच्या फाटल्यान फेलिसिएशनचो कार्यक्रम आहा। जी भुरगीं आमची 10वी 12वी बऱ्या मार्क्सांनी उत्तीर्ण जातात तांकां तांचो गौरव केलो वयतलो। ताचो हेतू एकूच ती सार्वजनीक रित्या हो गणेश मंडळ तांकां सगळ्यांक एकी कडेन हाडटा, तांचो गौरव करता, जेणे करून तांकां एक प्रोत्साहन दिलें वयता। तांच्या पेरंट्सांचो अभिमान तांकां एक आसता आनी हे दुसरी भुरगीं पळोवन दुसरे पेरंट्स पळोवन दुसऱ्या भुरग्यांनी तशीच शिकची, बरे ह्या आमच्या गांवचें नांव वयर काडचें, गोंय राज्याचें नांव कडेन देशाचे एक बरे नागरीक जावचो। अशा तरेचो हो कार्यक्रम हांगा पिळण आमचो सार्वजनीक मंडळ सातत्यान घडयत आसता। हो मंडळाचे सगळे बरो एक आमचो सगळो एक टीम आहा। संदीप बांदोडकर ते लीड करता, मागीर आमचो रुपेश, विजयमयी आनी आमचो फडकर, खुशाली, हे सगळे बरे एक 11 दीस बरें काम करता आनी बरे हांगा कार्यक्रम अशेंच देवान तेंचे तकलेन बरी बुद्धी घातली श्री गणेशान बरे कार्यक्रम हांगा अशेंच घडत रावचे। आज 15 वर्सां जाली, 15 वर्सां जाता हो 15वो गणेशोत्सव पिळण सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हांगासर साजरो करता आनी ताका लागून हांव तेंचें अभिनंदन करता, कारण दर वर्सा ते वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम घडोवन हाडटा। हांगासर कसले कार्यक्रम घडोवन हाडप हे खूब डिफिकल्ट आसता, पूण ते एकदम सहज रित्या हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी बऱ्या भशेन बरे तरेन कार्यक्रम घडोवन हाडटा, म्हणून तेंचें हांव अभिनंदन करता। आयज आमी एक कार्यक्रम पळयलो, तो एक डान्साचो कार्यक्रम पळयलो सुरवातीकूच, आनी खरोखरच त्या सगळ्या पार्टिसिपंट्स म्हाका दिसता बरेचशे गेले हांगासरले ओदो आसले ते जेंच्यांनी डान्स केल्लो ते सगळ्यांचे हांव खास करून अभिनंदन करूंक सोदता की तेंच्यांनी एकदम उत्तम असो डान्साचो कार्यक्रम डान्स करून दाखयलो। मंगळा गौरी 15 वर्सां जाली हो उत्सव करता आनी म्हाका दिसता न चुकता जेन्ना जिल्हा पंचायत फर्स्ट टायम निवडून येयलो तेन्नाच्यान तो आयज पर्यंत न चुकता हो कार्यक्रम हांव अटेंड करता। आयज ह्या कार्यक्रमाक जर म्हाका संदीप तेचो जर मेळना तर चुकून आयज ह्या कार्यक्रमाक आयज उपस्थिती लागची नासली, पण संदीपान मागलो की आमचो ह्या दिसा महाप्रसाद आसा आनी ते दिसा इवनिंग हो प्रोग्राम आमी दवरता। हो प्रोग्राम तुवें चुकोवप उपकारना। पयलीं स्टार्टींग अशें दिसता की सगळ्या गांवांत सगळ्यांच्या घरांनी गणपती आसता। गणपती आसतना आमी वेगळो असो सार्वजनीक गणपती कित्याक मनोवपाचो, पण जेन्ना सुरवात जाता आनी मागीर स्लोली तसो मंडळ मागीर इतर तेंचे फ्रेंड्स आनी मागीर जसो गांव ह्या उत्सवाक सहभागी जाता तेन्ना म्हाका दिसता उमेद आनीक वाडटा। फुडल्या वर्सा प्रोग्राम आनीक कसो बरो जावचो हेचेर लक्ष दिवपाचो प्रयत्न जाता आनी म्हाका दिसता तो प्रयत्न दर वर्षी हांगासर जाल्लो आसा आनी एवरी इयर आमकां कितें ना कितें तरी नवें पळोवपाक मेळटा। मुर्ती कोण म्हणटा सुंदर मुर्ती, म्हाका कोण स्टार्टींग गणपती बसयतानाच म्हणलो की ह्या वर्सा तेंच्यांनी ते धोतर घातल्या पूण सेपरेट तेंचे ओरिजिनल कशें दिसता, म्हणजे कोण नेवे धोतर न्हेसयता गणपतीक पळय तशें धोतर तेंचो पेंटींग आनी तेचो हे आसता लूक आसता। तर ह्या वर्सा जर तेका धोतर न्हेसयत जाल्यार गणपती आनीक बरो दिसतलो। म्हणजे वर्सान वर्स आतां बॉम्बे पळयलें की धोतर न्हेसलेले गणपती आनी ते धोतर मागीर एवरीडे ऑक्शन जाता आनी त्या ऑक्शनांच्यान सुद्दां खूब येणावळ मंडळाक येता। ते लाखांनी रुपयांनी जाता, पण हांगासर 1000नी सुद्दां धोतर जर ते गणपतीचे जर हांगासर ऑक्शन जायच आनी तो जर एक कॉन्सेप्ट हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता मंडळाक आनीक खुबसो पयसो भितर येतलो। पिलेन इज अ मॉडल पंचायत अशें गोंयान सगळे लोक म्हणटात आनी मॉडल पंचायत जेन्ना जाता म्हाका दिसता तेजो सरपंच आनी तेजे मेंबर आनी गांवचे लोक हांकां हो फूल क्रेडीट वयता। सगळ्यांक पयलीं सगळे पंचायतीक आनी तुमकां सगळ्यांक तावयो कशी भोगता हिंगा येवपाक, कित्याक हांव गांवान आदी पिलेंचो म्हणजे म्हाजो शापा हिंगासरलो ग्रँडफादर आनी ही संस्कृती जी आमची आदली आहा हो कल्चर जो आहा तो फुडें वचता आनी फुडें व्हरतना म्हाका दिसता आमचे जे जाणटे कलाकार आहा हिंगासरले जावं ते भजन शिकोवपी और आमचे
तबला वाजोवपी, पेटी वाजोवपी, बाकीचे सगळे इन्स्ट्रुमेंट जे आमचे आहा, स्पेशली आर्ट एंड कल्चराचे ते शिकोवपी तेंच्यांनी आमच्या युथाक म्हाका दिसता हे सगळे शिकोवपाची आयज गरज आसा. थोडे जाण युथ तितून आपोआप वयता, म्हणजे धाकटे आसतनासून तेंची माय पाय तेंकां घालता. थोडे जाण हितून भाग घेयना. थोडे जाण म्हणटा आमकां लॉस दिसता, कोण तरी फोटो काडटलो आनी फेसबुकार घालतलो आनी कोण आमकां भुरगीं इस्कॉलांत चावयतली की हो कोण तरी भजन करता म्हणून. म्हाका दिसता हो आमी पयलीं शिकपाक जाय की हो आमचो कल्चर म्हणून, ही आमची परंपरा. आनी ही परंपरा जर तर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार वी हॅव टू बी युनीक. आमी दुसरे आसपाक जाय, कित्याक आख्खे संवसार जे करता ते आमकां करपाची गरज ना. आमचो कल्चर आमकां फुडें व्हरपाची गरज.